बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, देव काकूळदार जावन आसा आनी पातक्या थंय ताची काकूळटू विशेष. आपल्या ओपारे मुखांतर, शिकवण्या मुखांतर आनी जायत्या गणिता मुखांतर जेजून हें दाखोवन दिलां. आनी प्रत्येक जावन ताणेंच आपलो जीव पातके मनशा खातीर दिलो. आयच्या शुभ वार्तेंत 2 वापारी तो सांगता. एक चुकून गेल्ल्या बोकड्याचे वापार आनी एक सांडिल्ल्या नाण्याचे वापार. देव पातके मनशाक सोदून येता आनी तो मेळटा म्हणसर तो सोदून येता आनी मेळटा आसतना परतो संतोष सर्गींच्या राजांत जाता म्हूण जेजू सांगता. आमी सर पातकी जावन आसा, पातकी जिणी बदलून पाताक रोडून आमची जिणी बदलूंक देवाचो आदार आमी मागया. हे मेसाचें बलिदान पवित्रपणे बेडोवच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखुया आनी देवा लागचें बोक्सांनी मागून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर पुदिदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुया. प्रेतीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी दुखार दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरान ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोनो फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आमी जाल्यार खऱ्या सुनेतीची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमाचेर पातयणी सोडून जेजू क्रिस्ता थंय अभिमान भोगतली. म्हाकाय तसल्या विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक फावती साबूब ना म्हूण न्हय. हेर कोणायकी भायल्या विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताच्या की चड हक म्हाका आसा. हांव जल्मोन 8 दीस आसतनाच म्हाका सुनत केल्ली. इस्रायल कुळीचे बेजमीच्या घराण्याचो हांव हेब्रवांक जल्मलो हेब्रव, नियम शास्त्र सांबाळच्यांत एक फारिजेव, धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दोग दिलो मनीस हांव. नियम शास्त्राचे कायदे पाळच्यांत आक्षेपणे विणे सालिसो, पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांव लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोमेचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां.
देवाचें उतर हें देवाचें उदक Servesporak sutiaci kalsa Santos Bonitsa Disandi servesporak Tuca din vasta Tuci stuti करता सदांकाल तुझ्या नावाची बोलवी गाता ताच्या पवित्र नावात अभिमान भोगा सर्वेस्पराक सुटिल्यांची काळजा संतोष भरीचा Servesporak sutiaci kalsa Santos Bonitsa मुनीस तुझ्या भयंकर कृत्याविषयात उलयतेले तुझ्या वडपणाचो आनी पदवेचो प्रचार करतेले तुझ्या परमी बरेपणाचो उपकार आठयतेले युगायुगा तुझे नीतिवतपण नावार्तेले Servesporak sutiaci kalsa Santos Bonitsa Servesporak sutiaci kalsa Santos Bonitsa Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia ये आमुची सशी सोमेस तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन वावरतेल्यानो हांव तुमकां विशेष दिता म्हणटा सोमे Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia सर्विस पोर तुमचे सोबे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आतां सभार सुखागार आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकूंक ताचे सरशी वेताले हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले हो मनीस पातख्यांक घेता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकड्यांतलो एक सुकोवन वचा जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोवन गेल्ल्या बोकड्याक तो मेळ्ळासर सोदून वचाचो ना तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश बाबा कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या 99 नितीवंत प्रास पश्चाताप भोगून जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर
सर्गीं चड संतोश जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घरांत सारोन मारन तें मेळ्ळासर सत्रायेन सोदिना जायत. तें मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगता संतोश पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून जिनी बदलतल्या एक पातक्या विशांत सर्गीं देवाचे दूत संतोश पावतले. देवाचे उतर हे क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूक पातक्याचें विशेष आकर्शण आसलें. तो पातके सांगता बरसतालो. त्या समाजांत जायत्या जाणांक बहिश्कार गेल्ले. लोक तांचे लागीं उलयनातलो, पातकी म्हणून ओलायतलो. सुंकागर ते पातकी म्हणून तांकां लोक पयस करतालो. आनी जेजू असले सांगता उलयतालो, बरसातालो आनी तांचे सांगता जेवतालो, खातालो. आनी फारिसेवांक आनी शास्त्र्यांक हें सोमान दिसोंक ना. आनी ते दुर्साताले, हो पातके सांगता जेवता आनी खाता म्हणून. आनी थोवळ तांकां जाप जावन जेजू ह्यो 2 वपारी सांगता. सुकोवन गेल्ल्या बोकड्याचे वापर आनी सांडिल्ल्या नाण्याचे वापर. देव काकूळदार जावन आसा, पूण पातक्यांतय तो ताची काकूळ तूं विशेष. आनी जेजूक पातक्यांतय कित्या आकर्शण आसा तें समजूंक ही वपार तो सांगता. आनी ही वपार आमी जायते फावटी आयकल्या नियाळ्ळा जावंक पुरो. आनी देवाचो मोग, देवाची काकूळ तूं कशी आसा आनी देवाचो स्वभाव कसलो आनी देवाची काकूळ ती गुंडाय आनी रुंदाय कितली म्हूण आमकां समजाय जाय. तर ही ह्यो वपाऱ्यो आमी परत परत वाचूंक जाय, परत परत नियाळी जाय. आनी हरये पोटी आमी नियाळतना, हरये पोटी वाचता आसतना, हरये पोटी इल्लें सडीत मापान आमकां देवाचो स्वभाव कळटा, देवाची वळख जाता, जेजूची वळख जाता. आनी जेजू देव कितलो काकूळदार दयाळ म्हूण आमकां कळटा. पळया ती वपार 100 बोकरे आसात. तातूंत एक बोकरो चुकून वता आनी ती रानमोटी सुवात, गुड्या सुवात. आनी थंयसर त्या बोकऱ्यांक, त्या 99 बोकऱ्यांक तो सोडून येता. थंयसर रानवट म्हण जाती तांकां ग्रासूंक साध्य आसा, चोर लुटकार तांकां व्हरूंक साध्य आसा. पूण वो गवळी एका बोकऱ्या फाटल्यान येता, एका बोकऱ्या फाटल्यान येता. आनी ती कश्टांची सुवात, ती सोदून काडूंक कश्टांची सुवात जायते ताणें सला जाय, गुड्या सुवात्यांनी ताणें वसा जाय, बोल्यांनी ताणें सोदी जाय. आनी तो 1 न्ही 2 दीस न्ही बोकरो मेळटा म्हणस तो सोदून येता. आनी तो मेळटस व्हरतो तो संतोश पावता आनी संभ्रम चलयता. देव हें मनशा दृश्टीन एका रितीन पिशेपण म्हणयात. कोणी 99 उरिल्ल्या बोकरांक, इतल्या बोकरांक सोडून येता गे आनी एका बोकऱ्यांक सोदूं येता गे. आनी कसलो फायदो एक बोकरो वचत जाल्यार कांय व्हडले चडून जायना. पूण देवाचो स्वभाव कसलो पातके मनशा थंय म्हूण दाखोवंक जेजू ही वपार सांगता. एका तरेचें पिशेपण येत. पूण देव पातकी मनशांक सोदून येता आनी केन्ना मातसो सोदता. तो पाट येता म्हणसर तो केदो व्हडलो पातकी जावं दी, ताची पातकां कितलींय जावं दी, पूण देव ताका सोदून येता. आनी तो मेळटस परतो संतोश देवाक जाता, जेजूक जाता. देखून हें कळोवनशाक जेजू ही वपार तांकां सांगता. तशेंच ते नाण्याचे वपार पळया.
त्या वेळार त्या घरा जणेला नातली, घरा भितर उजवाड नातलो. एक नाणें, 10 नाण्यांत एक नाणें सांडलें. आनी ती स्त्री सारून मान दिवो पेटोवन सोदता एक नाणें आनी मेळटा म्हणसर ती सोदता. आनी मेळटस वरतो संतोश ती करता आनी ती व्हडलें जेवण करता. नाण्याचें मोल पळया, चिल्लर तें नाणें, पूण जेवण करता शेजाऱ्यांक आपोवन ती जेवण करता म्हणटा तिका कितलो खर्च, एका तरेचें आसमंतरण तें आसा. पूण जेजू कितें आशेता, कसलो संदेश दिवंक आशेता, देवाक हर एकलो मनीस अमूल्य मोलादीक, कितलोय पातकी चाव दितो, पूण तोय जायसे हर एकलो पातकी तो म्हाका जाय. जेजू आशेता तो पातकी जावन केदो वर जावन कितली म्हटलो पद्दत तो म्हाका जाय. देखून हर एक मनीस पातकी जाल्यार तो देव फाटीं ताणें येसर ताका सोदून आसा आनी तो मेळटस व्हरतो संतोश सगळ्यांच्या राजांत जाता म्हण जेजू सांगता. तर मोगाच्या न्हू, आमी सर पातकी जावन आसा, तर आमी कित्याक देवा लागीं येना? देखून आमी पातकी कितली आमी व्हड पातकी जाल्यार देव आमचो मोग करता आनी देव आमकां राखून रावता आनी आमकां सोदून येता. तर आमी पातक रोडून जिणी बदलूंक देवाचो आदार मागया. आमेन. Adonai कानिकांची दयाळ मोठा बापा, पातकी गोडकरी आयल्या हे करी काणीक तुका. वाय मुंदो का बेटो दिता मोकाळ सासू आसूम पिता. स्वीकार कर सोन्या म्हाका मोग आमचे तुजे बेसा, मोग आमचे तुजे बेसा. वाय मुंडो तुका बेटो दिता मोकाळ सासू आसूम पिता. स्वीकार कर सोन्या म्हाका मोग आमचे तुजे बेसा, मोग आमचे तुजे बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुदुदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने मेमे आनी आमच्या केकून जावा सरस्पोर म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता थें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी बेडयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देन बसोया. वर्षी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदाराणी ससनाच्या देवा, सर काळयान सरबथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचे मरण संभ्रम थाव ताचे पुनर्जीवनपण परगट थाव थेर बरवशान ताच्या महिमेवंतचे येण्याक अथ्रेक थाव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Sărbătoare sunsa până tucea voi pava bun săgi tu cace bun săgi tu cace sărbesc poracina Tata cice Vom sărgi tu cace Vom sărgi tu cace बापा तूं खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका 3 वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका 9व्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स 9व्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट पग तुया Jesu melo Jesu जीवन साला Jesu novian येतलो Jesu melo Jesu जीवन साला Jesu novian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराम आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जेजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खार मरे देवाचे मे संगती भगिवन जुजे तिचो पती
बघिवन थम दुथाम आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेधार बापा संबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थनम थैर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इश्कयल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां कोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याळ सुटी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम थांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालप आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शर्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शर्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सुम्या तुजी म्हाका फोवना पूण तुजोच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत स्वागत तुका जेजू बऱ्या कोण्या. जेजू स्वादी कोण्या गितार संस्कृत बोल्या. स्वागत 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 तुका.
Gloria, Gloria. Gesù, suavi, Gloria. Icar Santo, Gloria. Swagat, swagat, swagat tuta, Gesù. Gloria, Gloria. Gesù, स्वादिक Gloria. Icar Santo, Gloria. Swagat, swagat, swagat tuta. प्रार्थूया. पृथ्वीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमे मोठे म्हूण तुवें येवचिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासोतून हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थीत हांव. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. नोव्हेंबर म्हयन्यांत हांगासर जावंक आसच्या रितीरेंचो विवर. नोव्हेंबराची 6 तारीख येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार हांगासर सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत कॅरिस्मेटीक मागणें, आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. मीस सांजेर 6 वरां प्रारंभ जातलें. नोव्हेंबराची 11 तारीख शुक्रार आमी एका दिसाची कन्नडा रेतीर येवजण केल्या. ही रेतीर सरून उरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टातावन आनी तशेंच गेल्या त्या शनिवारा आयतार आमी अनावन्स केल्लें आमी शनिवारा 12 तारखेर करतले पूण ती दुवणी 12 तारखेर न्ही पूण 11 तारखेर गव्हर्मेंट हॉलिडे रजा आसल्या निमते आमी 11 तारखेर करतले. नोव्हेंबराची 25, 26, 27 सांजेर 5 वरां तावन 9 वरां पर्यंत हांगासर इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत रितीर आसतली. ही रिती सरून उरतात ब्रदर जॉयल लसरादो आदी पोट्टा आसले आनी सांगात आस ब्रदर एंटनी डिसोसा गोंया. ह्या तिनी रितीरेक तुमकां स्वागत करता आनी एक बरो फळ ह्या रितीर तावन जोडून आमची जिणी आमी बदलया म्हूण तुमकां उलो दिता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वादा. सोरूबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो जय सोवे असो सर पदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रागच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगता रावसो मुजो संतोसो म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो इस सावंची येलो सरताच्या गरजा आनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणखंड वैस म्हणे नांव ताका फाव जालें ज्ञानारान शिकयलो जेजू बेस्ते म्हूण नावाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या गरजांनी पावता प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितले चड तुका आशीर्वाद दिता आतां आमची सर ते सावा मागणी गरजो जेजू बाळका मुखार दवरया प्रार्थुया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज भितर उक्तापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता तुका पातेन उलो मारतेल्यांक सत्तांक जायना आनी तुज्या बेसवांनी भर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची इस्कल्या बक्षिता तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां काळें पुरो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कुटुंब बरलेले सुमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉर खुशीचे जेजू पळयती म्हणी दक्षिणे आमो पेका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मतीचे लो नमान मरे कुटुंब बरलेले सुमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजे खुशीचे जेजू पळयती म्हणी दक्षिणे आमो पेका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मतीचे लो नमान मरे कुटुंब बरलेले सुमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजे खुशीचे जेजू पळयती म्हणी दक्षिणे आमो पेका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मतीचे लो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक स्वता आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वता आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता इतले बिरमोथीन बरले मोबायल काळीस आमची मागणी स्विकार दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कस निरासपण कुमोक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वनुच्या सदां सर्वता आमेन आतां आमी जेजू बाळका मुखार मेळिल्ले सर उपकारांचो उगडास करया आनी ताका अर्गां दिवया ए भोव उद्धार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपट थांब तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटूंक आमी आयल्या तुका कृती आमी वर्णी केल्या जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या पछा इमाचे मरेफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सो क्रिस्त हांव तुज्या आनी तुजी दैवीक मजो जोडून दी स्तुती आनी महिमा तुका बाळका जेजू आमेन आशीर्वाद सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन
जेसू बाळका सर्गीच्या तारका भोगी खायता वायच्या दिसा मुनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मुनशा बाळसां तूं सर्व वयलो आत्ता उभांतले आमकां वयर काडले लांगी कायेंची येलोय दुब्याते उदार जालोय सैता मुखूट चुकलो नामान जेसू बाळका सर्गीच्या तारका भोगी खायता वायच्या दिसा मुनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मुखार पुत्रा सोबे अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां पुत्राच्या पवित्र आत्म्याच्या नावाने